केरी पेडण्या बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग चलता म्हूण लोक उलयताले, मात पर्यटन खात्याक जाग आयली ती दोग जाणांक मरण आयल्या उपरांत. पर ते लोकलांक मेळ्ळे. थंयसरले लोकलांचे आनी सरपंचाचे म्हणणे आसा की त्या जाग्यार क्लायमॅटीक कंडिशन ना की पॅराग्लायडींग करचें न्हू. तरी सुद्दां थंयसर इलिगल पॅराग्लायडींग करताले आनी पॅराग्लायडींग जर करता जाल्यार त्याच जाग्यार परत जर पॅराग्लायडींग जर करता जाल्यार थंयसर करपाक शक्यच ना. जाल्यार परत जर पॅराग्लायडींग जरी परमिशन घेवन करता जाल्यार थंयसर क्लायमॅटीक कंडिशन आनी जशें ते पॅराग्लायडींग करत आसतना करपाक जाय त्या वेळार जे वाऱ्याचो दबाव लागता किंवा वारो लागता ते त्या जाग्यार अवेलेबल ना. सो एकंदर जरी टुरिजमान सध्या बंद घातले जाल्यार इलिगल थंयसर पॅराग्लायडींग सुरू जातले. आता पर्यटन खात्यान आदेश काढून फुडल्या निर्णया मेरेन गोंयचे सगळे पॅराग्लायडींग एक्टिविटी बंद दवरपाक सांगल्यात. तांचे डॉक्युमेंट मागयल्यात, उपरांत खंय इन्स्पेक्शन. ह्या पयलीं सुद्दां 2013 ह्या वेळार थंयसर पॅराग्लायडींग करताले आनी काही टेररिस्टांक ट्रेनिंग सुद्दां त्या जाग्यार दिवपाक गेल्ले. तेच्या उपरांत फिल्म शुटिंगाचे स्टंट्स जे शूट असतात ते सुद्दां थंय करपाक गेल्ले, पण त्या वेळार सुद्दां ह्या डिपार्टमेंटान खंयचीच लक्ष दिवंक ना. मात बेकायदेशीर पॅराग्लायडींग गोंयांत नवे न्ही. 2013 इंडियन मुजाहिद्दीनाचो आतंकवादी सय्यद अफाकिनान खंय पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग घेतिल्ले. इंटेलिजन्स आनी घर खात्याच्या अपेसाचेर खर टिका जाल्ली. त्या उपरांत बेकायदेशीर पॅराग्लायडींग कांय तेंप बंद केल्लो, मात तो दाखोवपाक बेकायदेशीर धंद्याक परत नेट आयिल्लो. आता दोग जाण सोंपिल्ल्यान तात्पुरतो ब्रेक. ह्या वेळार आमी जेन्ना हे न्यूज केल्या उपरांत खंय तरी कन्सर्न डिपार्टमेंटान हेची दखल घेतल्या, पूण दखल घेतले तरी त्या जाग्यार पॅराग्लायडींग करप खूब धोकादायक आसा. आनी जर पॅराग्लायडींग करता आनी ताका परमिशन जर दिले जाल्यार फुडें सुद्दां अशे इन्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.